नमस्कार. गोवा टॉप 25च्या या बुलेटिनान हांव संजीवी तुमकां येवकार दिता. नदर मारूया आयच्या टॉप 25 खबरांचेर. पीपल्स पावर इज ग्रेटर दॅन पीपल इन पावर अशें म्हणीत नीज गोंयकार बॅनरा खाला सुमार 100 लोकांनी गुन्यांवकारी प्रकरणात अडकिल्ल्या कार्यकर्त्यांक तेंको दीत JMFC मडगांव हांगा शांतिकायेचें आंदोलन केलें. JMFCन 3 लिनियर प्रकल्प विरोधांत चांदोर हांगा विरोध केल्ल्या 5 चळवळकारांक हाजीर रावपाक फर्मायिल्ले. हो गुन्यांव 5 जाणांचेर न्हय जाल्यार पुराय गोंयकारांचेर आसपाक जाय आशिल्लो अशें म्हणीत काँग्रेसीच्या कॅप्टन विरियतो फर्नांडिसान चळवळकारांक तेंको उक्तायलो. कर्नाटकाचो ग्राम विकास आनी पंचायत राज मंत्री KS ईश्वरप्पा हांणी बसवराज बोम्मान मंत्रिमंडळाक शुक्रारा सांजे आपल्या मंत्रीपदाचो राजिनामो दिलो. कंत्राटदार संतोष पाटील आत्महत्या प्रकरणात ईश्वरप्पा हाचेर गुन्यांव दाखल आशिल्लो. ईश्वरप्पा हाचेर दबाव हाडून राजिनामो दिवपाक मजबूर केला असो आरोप तांच्या समर्थकांनी केला. कंत्राटदार संतोष पाटील हाका आत्महत्या करपाक मंत्री ईश्वरप्पा हांणी प्रवृत्त केल्ल्याच्या घडणुके वयल्यान फाटल्या कांय दिसां सावन कर्नाटकांतलें राजकीय वातावरण मातशें खुळबळ्ळें. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बोम्माय हांणी ईश्वरप्पा हाचेर दाखल जाल्ले सगळे गुन्यांव फट थारून ते निर्दोश थारतले असो दावो केला. गोंयांत सध्या चडशा वाठारांनी उदकाचे खूब अडचणी आसात. कांय वाठारांनी उदक मेळटा जाल्यार कांय वाठारांनी 6 म्हयने लेगीत नळाक उदकाचो थेंब लेगीत येना. सारके पिवपाच्या उदकाची पुरवण लेगीत जायना आनी ह्या वाटेन म्हापशा ग्रीन पार्का कडेन शुक्राराक केबल घालपाचें काम करतना कामगारांनी उदकाचे पायप फोडिल्ल्यान शुक्रारा रातीच्यान थंय कितलेशेच लिटरांनी उदक व्हांवून फुकट गेलें. राती फोडिल्ल्या पायपलायनीचें काम शेनवारा सकाळीं सारखे करपाक दिश्टी पडलें. गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत उपचार घेवपी एका 45 वर्साच्या दुयेंत्यान अचकीत सकाळीं 7 वरांचेर आत्महत्या करपाचो यत्न केलो. दुयेंत्यान इमारतेच्या 3ऱ्या माळ्या वयल्यान उडी मारिल्ल्याची गजाल कळ्ळ्या. हो दुयेंती गोमेकेच्या मेडिसिन वॉर्डांत उपचार घेतालो. बरेच दिसा सावन हो दुयेंती गोमेकोत उपचार घेतालो आनी दुयेंसाक वाजोवन ताणें आत्महत्याचो प्रयत्न केला अशी खबर कळ्ळ्या. सुदैवान ताच्या ह्या यत्नाक यश येवंक ना, मात जमनीर आदळिल्ल्यान ताका बरीच दुखापत जाल्या. सत्तरी म्हालांतल्या माधय अभयारण्यांत जो पट्टेरी वाघ दिश्टी पडटा तो थंयच्या वाठारांतलो न्हय असो दावो गोंयचो रानमंत्री विश्वजीत राणेन केला. तो मूळ भायलो असो दावो करीत रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोंयांत टायगर रिझर्वची गरज ना अशें स्पश्ट विधान राणेन केलां. माधय अभयारण्यांत दिसपी पट्ट्यांचो वाघ थंयचो नाशिल्ल्यान सत्तरी व्याघ्र वाठारा राबोवचे प्रस्नच उप्रासना अशें राणेन स्पश्ट केलें. माधय अभयारण्यांत दिसपी वाघ हो मूळ कर्नाटकांतलो आनी माधय अभयारण्यांतल्यान कर्नाटकांत वता त्या कॅमेरान दिसून येता. तो गोंयांतलो न्हय हें सिद्ध जाता. देखून व्याघ्र प्रकल्प माधयच्या जंगल
वाघा खातीर आरक्षीत करपाची गरज ना अशें विश्वजीत सांगता. ह्या प्रकल्पाक तेंको दिवचे ना, पूण ह्या प्रकल्पाचो प्रस्तावूय ना हें राणीन स्पश्ट केलें. तशेंच गोंयच्या रानांची उदरगत करपाचो पुराय यत्न करतले अशें राणीन ह्या वेळार सांगलें. गोंयांत टायगर रिझर्व करपाचो प्रश्नच येना हे विश्वजीत राणीन केल्लें स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचें आसा अशें पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकार म्हणटा. गोंयांत वाघाचो निसर्गीक अधिवास आसा ही गजाल कोणूच न्हयकारपाक शकना. गोंयच्या रानां वाठारांत वाघ आसात हाचे पुरावे 2009 पासून मेळत आसात अशें केरकर सांगता. गोंयांत वाघाचो अधिवास सुरक्षीत करपा खातीर साबार यत्न चालू आसात, पूण गोंयांत वाघ ना. गोंयांत येवपी वाघ हो रेजिडन्स वाघ जावन आसा. कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान हे वाघ गोंयांत यो वच करीत आसात तेन्ना गोंयांत फॉरेस्ट रिझर्व करपाचो प्रश्नूच येना अशें विश्वजीत राणीन म्हणलें. आंतरराष्ट्रीय हिंदी परिशदेत उच्च न्यायालयाच्या कामकाजांत कोंकणीचो वापर करपाची शिफारस मुख्यमंत्र्यान केल्या. शुक्रारा सकाळी मेनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत पणजी हांगा 8व्या आंतरराष्ट्रीय हिंदी अधिवेशनाचें उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. गोंयांत उच्च न्यायालयाच्या कामकाजांत इंग्लीश वांगडा कोंकणीचो वापर जावचो हे खातीर यत्न करतलो. गोंयकारांचे 4 भासांचो प्रभाव आसा. गोंयकार उलयतात कोंकणी, पेपर मराठी वाचतात, सिनेमा हिंदी पळयतात आनी बरयतात इंग्लिशीन अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. पुलीस खात्याच्या गुन्या फाट्यान शुक्रारा सांजेच्या 6:30 वरांचेर कळंगूट पुलीस स्टेशनाचे पुलीस उपनिरीक्षक राजाराम गांवकार आनी ताच्या कर्मचाऱ्यांनी डोंगरपूर जंक्शन, पोरबोवाडो, कलंगूट हांगा गुवळे वखदांचेर छापो मारून गुवळी वखदां विकपाक आयिल्ल्या इम्रान हांगे रावपी रुडी बार, मुरडवाडो, सालिगांव हाका अटक केला. ताच्या कडल्यान सुमार 3 किलो वजनाचो 3 लाख रुपयांच्यो गांजा जप्त केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. मुणकार प्रकरणात अजूनय अर्ज करूं येता. कोणे अर्ज करूंक ना जाल्यार करचे. ह्या कार्यकाळांत सगळीं मुणकार प्रकरणां आनी रान हक्क कायद्या खाला 10,000 दावे निकालात काडटलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. 1.5 वर्सांत 5,000 रान हक्क दावे निकालांत काडटलो अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. KA 37B 3942 ह्या वास्को सावन हॉस्पेट कर्नाटकात मिनाचो माल घेवन वचपी ट्रकाक शुक्रारा मध्यान राती काणकोण गालजीबाग हांगा मनोहर पर्रीकार बगल रस्त्याचेर अपघात जालो. ट्रकाचो ताबो गेल्ल्यान सुमार 50 मीटर ट्रक रेलिंग तोडून रस्त्याच्या कुशीक उमटलो. ह्या अपघातांत ट्रक चलोवपी आनी ताचो वांगडी जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या.
गोयच्या दर्यादेगांचेर सध्या पर्यटकांची तशेंच गोंयकारांची मोठी गर्दी पळोवपाक मेळटा. ह्या सप्तकांत गुड फ्रायडे आनी विकेंड आशिल्ल्यान देशी तशेंच विदेशी पर्यटन व्हडा प्रमाणांत गोंयांत आयल्यात. ह्या शिवाय गरमेचें प्रमाण वाडिल्ल्यान गोंयकारांची पावलां दर्यादेगेच्या दिशेन आयल्या. ते खातीर सध्या दर्यादेगांचेर सध्या व्हडा प्रमाणांत गर्दी पळोवपाक मेळटा. म्हत्वाचें म्हटल्यार पर्यटकांचो आंकडो वाडिल्ल्यान महामार्गाचेर लेगीत गाडयांचो आंकडो वाडला. गोंयांत कर्नाटक, महाराष्ट्र तशेंच पंजाब, चंदीगड आनी हेर राज्यांतले देशी पर्यटकांच्यो गाडयो दिश्टी पडटा. तशेंच विदेशी पर्यटक लेगीत दर्यादेगाचेर भोंवडेक आयिल्ल्याचें चित्र दिसता. मालपे पेडणे वाठारांत दोंगराचेर आदिवासी मनशान 50 संख्या वयर राबितो करून राविल्ली आसा. तांकां कसली साधन सुविधा ना. रावपाक सारकी सुवात नाशिल्ल्यान तांकां आपले सगळे सामान घेवन गांवांनी भोंवचें पडटा. कोणाच कडेन शिक्षण ना जाल्यार तांच्यो 4 पिढयो गोंयांत राबितो करून राविल्ल्यो आसात. स्वताचो उपचार करतली जाल्यार तांचे कडेन पयशे ना. ते खातीर सरकारान तांचेर लक्ष दिवचें अशें आदिवासी लोकांची मागणी आसा. पंचायत क्षेत्रात बेकायदो उबारिल्ल्या घरांक तात्पुरतो घर क्रमांक दिवपा खातीर नागरिकां कडल्यान कसले शुल्क घेवचे नात. तरी लेगीत कांय पंचायत सचीव आनी पंच घर क्रमांक दिवपा खातीर नागरिकां कडल्यान पयशे मागतात. अशे प्रकार घडल्यार पयशे घेवपी सचीव आनी पंचाचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी दिल्या. घरांक EHN क्रमांक मेळोवपाक पंचायत खात्यान अर्जाचो नमुनो जारी केला. नागरिकांक हो अर्ज भरून ताचे वांगडा सर्वे क्रमांक आनी फोटो पंचायतीन दिवचो पडटलो. हो घर क्रमांक तात्पुरतो आसतलो, कायमस्वरुपी नासतलो. ताका लागून बांदकाम अधिकृत करपा कडेन तांचो संबंद ना. तशेंच सरकाराच्या खंयच्याच अधिकारीणीक कारवाय करपाक पासून आडावपाक मेळचें ना अशें मॉविन बिरेस्तारा पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. कामुर्ले तुये वाठारांत फेरीबोट परत बंद पडिल्ल्यान थळाव्यांक तशेंच ह्या फेरयेन येरादारी करप्यांक खूब त्रास जातालो. ते खातीर थळाव्यांनी आमदार जीत आरोलकारा कडेन कागाळ केल्ली. कागाळ केल्या उपरांत तांणी फेरीबोटीची पळोवणी केली. पळोवणी केल्या उपरांत फेरयेचो प्रश्न 2-3 दिसां भितर सोडयतलो अशें आस्वासन जीत आरोलकारान दिलां. शुक्रारा सकाळी वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हाणें वास्कोच्या रेल्वे पुलाची पळोवणी केली. पुलाची उंचाय खूब कमी आशिल्ल्यान पुला पोंच्यान गोशींक तशेंच ट्रक आनी हेर गाडयांक वचपाक भरपूर त्रास जाता. लोकांनी मागणी केल्या उपरांत थळावो आमदार दाजी साळकार बेगोबेग ह्या पुलाचें काम सुरू केलें.
शुक्रारा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण फाटल्या कितल्याशाच दिसाच्या उणें आसा. शुक्रारा 567 चांचणे उपरांत 3 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार एक दुयेंती बरो जालो. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण मात 98.43% आसा. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,354 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,504 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 18 सक्रीय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,90,252 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावतले जाल्यार एकूय दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जावंक ना. IPHPच्यान काडून उडयल्ल्या कर्मचाऱ्यांक तेंको दिवंक आम आदमी पार्टी आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स मुखार आयल्यात. बेगोबेग हे कामगारांक परते घेवंक ना जाल्यार आंदोलन खर करपाची शिटकावणी दोनूय पक्षांनी दिल्या. भलायकी मंत्री बारीक कामगारांक काडून फकत वाळपयच्या लोकांक खात्यांत भरता असो आरोप आंदोलन करपी कामगारांनी केला. आम आदमी पक्षान बेश्टीच बातां मारून गोंयकारांच्या आंदोलनाचो राजकी फायदो घेवचो न्हय अशी टिका रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो आमदार बिरेश बोरकारान केल्या. IPHB कामगारांच्या आंदोलनाक तेंको दिवपाक आयिल्ल्या आम आदमी पक्षांच्या फुडाऱ्यांचेर ओल्ड गोवाचें आंदोलन मदल्या मदीं सोडलें म्हूण बिरेश आपाचेर आरोप केला. गोंयच्या मातयेक पिकपी भाजी म्हळ्यार भेंडो, चिटकी आनी हिरवे मिरसांगेची परदेशांत निर्यात करपाची तयारी राज्य फलोत्पादन महामंडळान सुरू केल्या. राज्यांतल्या शेतकारां कडल्यान फलोत्पादन महामंडळाक ह्या 3 भाज्यांची व्हड प्रमाणांत पुरवण जाल्ल्यान राज्यांत सगळ्या जाग्याचेर ही भाजी पावयल्या. उपरांत उरिल्ली भाजी कर्नाटकांत धाडटात. पूण आतां त्यो फकत कर्नाटकांतूच न्हय जाल्यार हाचे फुडें गोंयच्यो भाजयो भारत भायर निर्यात करपाच्यो महामंडळाचो विचार आसा. गोंयच्या शेतकारांक चडांत चड फायदो जावचो हीच मोख दवरून हें पावल उखलपाचें थारायलां. सेंट एलिझाबेथ हायस्कूल पोंबुर्फा हांगसर कुंडय आनी रावंड टेबल इंडिया अंतर्गत स्मार्ट क्लासाचें उक्तावण जालां. PNG कुंडयचो वेवस्थापक गौरव चतुर्वेदी हांच्या हस्तुकीं हें उक्तावण जालें. ह्या वेळार बेळगांव रावंड टेबल 119चे अध्यक्ष विनायक मंगळवाडे आनी अंकेश जैन, रावंड टेबल इंडिया हुबली नायट्स RT 178 तशेंच पोंबुर्फा हायस्कुलाची मुख्याध्यापिका आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या विशेष वर्गात भुरग्यांचो शिक्षणीक गरजो पुराय जावंक शकतात आनी भुरग्यांचो शिक्षणाचो दर्जो सुद्धा वाडपाक मजत जातली.
अमेरिकाची 2 F-18 सुपर हॉर्नेट फायटर विमानां स्कीचंग चाचणे खातीर फुडल्या म्हयन्यान गोंयांत येतली. मे म्हयन्याचे 21 तारखेच्यान सुमार 3 दीस ही चाचणी जावपाक शकता. भारतीय नौदळाच्या INS विक्रांत एअरक्राफ्ट कॅरियरा खातीर भारतीय नौदळ सध्याक फायटर विमानाचो सोद घेता. फ्रांसाचे राफेल M आनी अमेरिकाचे F-18 सुपर हॉर्नेट ही 2 फायटर विमानां हे सर्तीन आघाडीर आसात. INS विक्रांत हे स्वदेशी एअरक्राफ्ट कॅरियर 15 ऑगस्टाक कमिशन जावपाची शक्यताय आसा. भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्सा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे एअरक्राफ्ट कमिशन करतले. ह्याच एअरक्राफ्ट कॅरियरा खातीर अमेरिकाच्या F-18 सुपर हॉर्नेट विमानाची सगळ्या आंगाची चाचणी जातली. भारतात 11 ते 30 ऑक्टोबर मजगतीं जावपी 17 वर्सां सकयल्या चलयांच्या फिफा वर्ल्ड कपा खातीर गोंयान वांगडा मुंबय आनी भुवनेश्वर ह्या 3 शारांची निवड जाल्या. सर्तीची कार्यक्रम पत्रिका 24 जूनाक जाहीर करतले. कोरोना महामारीक लागून 2020 वर्सा ही सर्त रद्द केल्ली. आतां कोरोनाचो प्रभाव उणो जाल्ल्यान फिफा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ आयोजन थळांची वळेरी जाहीर केल्या. खेळगडे आनी हेर सदस्यांच्या सुरक्षेची जतनाय घेवन भुवनेश्वर हांगासरले कलिंग स्टेडियम, गोंयांतले पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आनी मुंबयच्या DY पाटील स्टेडियमाक फिफा वर्ल्ड कपाच्यो मॅची जातल्यो. भारत वांगडा ब्राझील, चिली, चीन, कोलंबिया, जपान, न्यूझीलंड ह्या देशान आतां मेरेन आपलो प्रवेश निश्चित केला. एकूण 16 देशांचो आस्पाव आशिल्ल्या वर्ल्ड कपा खातीर सध्याक पात्रताय सर्त चालू आसा. गोंयच्या दर्यावेळेचेर पर्यटना खातीर येवपी देशी विदेशी पर्यटकां खातीर एक धक्कादायक खबर आसा. हवामान बदल आनी मनशां केल्ल्या विध्वसाक लागून गोंयची सुमार 20% दर्यादेग खचून गेल्या. ह्या गजालीचो गोंयच्या पर्यटनाचेर वायट परिणाम जावं येता. केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयान जारी केल्ल्या अहवालांतल्यान हो प्रकार उक्ताडार आयला. 2014 ते 15च्या अहवालांत गोंयची 17% दर्यादेग खचून गेल्ली. फाटल्या 4 वर्सांत तातूंत 3% वाड जाल्या. गोंयचो दर्यादेग वाठार 139 किलोमीटर आसा. दर्या आनी गोंयच्यो न्हंयो विचारांत घेतल्यो जाल्यार एकूण 26.8% दर्यादेग वाठारांत खचून गेल्ले हे अहवालांत म्हटलां. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जोड रस्त्या खातीर जमीन संपादन प्रकरणांत थळाव्या लोकांनी दाखल केल्ल्यो 4 याचिका मुंबय उच्च न्यायालयान गोंय खंडपीठान भायर मारल्यो. ह्यान आदी पंचायत संचालनाकूय मोपा जोड रस्त्याच्या कामाक दिल्ले स्टे अर्दय फाटीं घेवपाचो आदेश दिलो. गोंय खंडपीठाच्या निवाड्या उपरांत ह्या विमानतळाच्या जोड रस्त्याचो मार्ग मेकळो जाला. मोपा जोड रस्त्या खातीर केंद्र सरकारान पेडण्याच्या वेगवेगळ्या वाठारांत जमीन ताब्यात घेतिल्ली. थळाव्या लोकांक विश्वासांत घेवन नाशिल्ल्यान तशेंच लुकसाण भरपाये विशीं कसलीच तरतूद करूंक नाशिल्ल्यान उच्च न्यायालयान 4 वेगवेगळ्यो याचिका दाखल केल्ल्यो. राष्ट्रीय महामार्ग कायद्या खाला ह्या रस्त्याच्या कामाक आव्हान दिल्लें. रत्नदीप स्पोर्ट्स क्लब आनी अंत्रुज 11 पंगडान आपापल्यो मॅची जिखत डॉ. गोपीनाथ प्रभू सावळकार ट्रॉफी क्रिकेट सर्तीचे फुडले फेरयेन प्रवेश केलो. तरवेळे स्पोर्ट्स क्लबान हे क्रिकेट सर्तीचे आयोजन केलां. पयलेच मॅचीन रत्नदीप विजय क्रिकेट क्लबान 70 धांवड्यांनी हारयले. रत्नदीप स्पोर्ट्स क्लबान पयली बॅटिंग करतना 18 ओव्हरीचेर 4 विकेट वगडावन 183 धांवड्यो केल्यो. प्रत्युत्तरांत खेळटना विजय स्पोर्ट्स क्लब 113 धांवड्यो मेरेन मजल मारपाक शकलो. दुसरे मॅचीन अंत्रुज 11 पंगडान टायगर बॉयजाक 103 धांवड्यान हारयलो.
गोवा टॉप 25च्यो ह्यो खासा खबरो हांगा सोंपता। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।